जेजूची शांती तुमकां सगळ्यांक म्हज्या गोंयकार भाव भयणांचो आनी जी कोण देवाच्या उतराक आशिल्ल्यान तानिल्ल्यान भुकेल्यान तांकां सगळ्यांक जेजूच्या नांवान हांव येव करताय म्हज्या यूट्यूब चॅनलान। आनी आयच्या दिसाचो विशय हांव घेवन आयलां, जे कोणाक भुरग्याचें देणें आजून फावो जावंक ना आनी जे कोणाक भुरगें तांच्या वेंगेत ना तांकां आनी जाय तें तुमी मागता देवा लागीं, तर हे वेळार तांकां हे वेळार हांव उलो मारतां। आनीक आयचो विशय जो आसा तो तुमकां जे कोणाक भुरग्याचें देणें आजून पासून फावो जावंक ना तांकां हें तुमी पवित्र पुस्तक उक्तें करात। सॅम्युएलाचें पयलें पुस्तक पयलो 28 1 वड ते 28 वड तुमी वाचात। तो प्रितीच्या भाव भयणाक हांव उलो मारतां। हे वेळार हें सगलें पयल्या 28 वरांत सॅम्युएलाच्या पयल्या पुस्तकांत हे हाना ही ओस्तोरी आपल्या भुरग्याच्या देण्या पासो देवा लागीं कशे तरेन ती मागता ते ह्या पयल्या 28 वरांत बरयल्लें आसा। सॅम्युएलाचें पयलें पुस्तक पयलो 28 वर 1 ते 28 तुमी वाचात। आनीक जे हानाच्या जिवितान देवान मिरेकल केली तीच तुमच्या जिवितान देव मिरेकल करतलो। तो प्रितीच्या भाव भयणाक ह्या वेळार हांव उलो मारतां, जे कोणाक आजून पासून भुरग्याचें देणें फावो जावंक ना तांकां तांणी हें वाचचें, थोडोसो वेळ नियाळ करचो आनी देवाच्या उतराची सोजमणी जाणवाय आनी बुद्दीन भरात। तर हे वेळार आमी ल्हानशें मागणें करुया। दर एकल्या पासत आमी मागुया, जे कोणाक भुरगें ना आनीक भुरग्याक ती आशेतात देवा लागीं ती मागतात तांचे पासत आमी हे वेळार मागुया। बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन। हे वेळार बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या लागीं मागता। दुनिया आयज आमी तुज्या पांया सरशीं आयल्या आनीक हे वेळार ह्या सॅम्युएलाच्या पयल्या पुस्तकांतल्यान पयलो 28 वर 1 ते 28 ह्या वडींतल्यान तूं हाना हे ओस्तोरेच्या जिविताची आमकां सोजमणी दिता। तर हे वेळार आमी दर एकली जे आमकां आमच्या जिवितांत हे भुरग्याचें देणें आमकां फावो जावंक ना, हे वेळार आमी मागता आमच्या जिवितांत हे भुरग्याचें देणें आमकां फावो कर। तुजें उतर सांगता, हाना ही ओस्तोरेचें रुदन तुवें आयकलें आनी तिका एक पूत दिवन सोबादान केली। आमचीं काळजां तुकाच ओर्पितांव सर्वेस्परा। आमी गोलयल्ल्या दुखाची जतनाय घे आनी एक भुरगें दिवन आमकां धादोशी कर। आनीक आमच्या वेगेंत तूं ही खुशालकाय हे भुरग्याचें देणें आमकां दी। दर एक म्हज्या भाव भयणीक हात लाय। दुनिया दर एक भयणीच्या कुसव्याक तूं हात लाय, तांचो कुसवो हे वेळार ब्लेस कर आनी तांच्या कुसव्यान तूं हे भुरग्याचें देणें रचून हाड आनी तांकां हे आवयचे देण्याचें तांकां देणें फावो कर म्हूण हांव लागीं मागता। हें म्हजें मागणें करता बापाच्या पुताच्या नांवान आमेन। आमच्या बापा सर्गीच्या नांव पवित्र जावं शेरायस आमकां येवं, तुजे कशी सरकार जाता तशी संवसारांचो आमचो दिसपट्टो इकरायस आयज आमकां दियेन आमचे इस्कुलाल्या बक्षितां तशें आमची बातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निबार। नमान मरीर बेन दोलरेस स्पोर्ट्स द्यायचा दुसऱ्यांमध्ये तूं सदो आनी सदो जेसू वायन मरे द्यायच्यो मागीर पप्या खातीर विनंती कर आनी आमच्या मनाच्या बिडार आमेन। मोहिमा पप्पाक पुताक पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। तर प्रितीच्या भाव भयणाक हे वेळार हांव उलो मारतां, जी कोण हो म्हजो विडियो पळयतात तांकां सगल्यांक एक विनंती जाता तितलो हो विडियो शेअर करात। जे कोणाक देवाचें उतर मेळोंक ना तांकां हो संदेश दियात आनीक जेन्ना तुमी हो संदेश दितली देव तुमकां इनाम दितलो आनी देवाचें उतर चारूय मनशांनी परगट जावन दी।
कित्याक देवाचें उतर जावन आसा सोत वाट आनी जिवीत. तर ह्या वेळार परत एक फावट जी कोण हो म्हजो व्हिडिओ पळयतात तांकां सगळ्यांक परत एक फावट हांव दिवची शांती म्हणटा आनी इतल्यान हो म्हजो व्हिडिओ हांव सोंपयतां.